हांगासर आमी 4-5 कंप्लेनी टोटल दिल्या कित्याक हांगासर आमकां दोग जाण बिबटे भोंवता म्हणून बरो जिवाणूय आसा तो आनी उतरा पावलाक न्ही तो येवन हांगासर कुत्र्यांक बी एटॅक करता. कुत्र्यांक एटॅक करून तेणी जवळ जवळ म्हाका ऑलमोस्ट 13 का 15 किलो कुत्रे हांगचे व्हेले. कुत्र्यांक सोडा तो दिसाचो पसून आतां पळय पासय मारता. दुसरें म्हटल्यार 3 ऑगस्टाच्यान आमी कंप्लेनी फायल करीत आहा वचोन डिपार्टमेंटान. हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान व्हरोन दिता. इवन हांगा जो मेन ते सब स्टेशन आहा पळय थंय पसून आमी हे दिले. ते येतात पुलीस हेचे जे आसा पळय वॅनीचे ते येतात हांगासर येतात फक्त पळयतात हे करतात आनी वयतात. इवन लास्ट टायम एकदा ताका आमी कंप्लेंट दिली टोटल आतां 7 खेपेक जाले तो येवन बिबटो वयता. तिंका सांगता पसून आमी तो बाबा 15-15 दिसांनी येवन वयता म्हण हांगासर. एकदा सुण्यांक खेका येयला म्हणजे खाड व्हरता आपली तो त्याच्या नंतर मागीर तो एक 20 दीस पसून येना. पण ती येतात जे आसा ताका व्हेला पळय दुसरे दिसा येता एक दीस कॅमेरा घालता जालें तांकां दिसना ती ट्रॅप घालिना. एवरी टायम सगळ्या कंप्लेनीचेर सगळ्यांनी मेळून आमी रेजिडेंटांनी कंप्लेंट दिल्या की बाबा तुम्ही हे तरी ट्रॅप तरी घाला म्हणून ताका. सो ते ट्रॅप पासून पडना ती फक्त येतात पळयतात वयतात. ती राती पासून तो काल राती आपली सुणी आसा दोगा जाणां काल राती येयला तो तांकां सारखे पॅक वयल्यान तांकां आसा घातलेली केज. पण तितून ताका हे करूंक मेळना म्हणून तो येवन सगळे ते हेका कुत्र्याक दावली मारून तेणी सगळे मांस तेचे काडून व्हेला. कित्याक आमचे पळय सगळीं धाकटे धाकटे भुरगीं आहा फाल्यां सकाळीं जर तांकां कुत्रे मेळना तांकां खावंक काय मेळचें ना. कुत्रे मेळना म्हणून ते आमचेर पसून अटॅक करूं शकता. जे रातचे भोंवताले पळय ते दिसाक हे करून भोंवता. राती पसून जेन्ना तेंच्यानी अटॅक केले कुत्रे आमचे भोगपाक लागले रडोंक लागले. आमकां भायर सरूंक मेळना कित्याक भंय दिसपाक लागलो आमकां भायर सरपाक पसून. टोल फ्री नंबर लेगून फॉरेस्टान आमी कॉल केलो बरें रजिस्टर केले केस धाडटा आमी म्हणटा. धाडटा केन्ना रातचे येवन ते हांगासर येतात मागीर गाडी घेवन येता बेश्टे पळयता वयता व्हिडिओज काडटा कॅप्चर करता सगळें डावनलोड करून व्हरता मिडियार घालता जालें मागीर काबार. लास्ट टायम 2दा तशें करता म्हणून आमी मिडियाचो सपोर्ट घेवन सोशल मिडियाचो सपोर्ट घेवन आमी सगळ्याक व्हायरल केल्ले एटलीस्ट आतां तरी खंय तरी कितें एक्शन जातली म्हणून. पळय जाल्यार कांय एक्शन जावना. इवन हांव अशें म्हणटा पंचायत लेगून आमकां सपोर्ट करता खंय पंचायतीन पसून तेंचेर प्रुडंटाचेर घालून करून म्हटल्यार आमकां एक्शन घेता. तेन्ना ते सारखे कंटिन्यू 3 का 4 वेळा ते हांगासर येताले. डेली रातचे रावताले राउंड मारताले हांगा सगळ्याक इन्स्पेक्शन करताले वयताले. जेन्ना ते पळय तुमी आमच्या पेक्षा चड तुमी जाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चड जाणा दॅट्स वाय ते त्या पोझिशनार आहा. पण तेंच्यांनी येवन पळोवंक जाय न्हू बाबा आमी सांगता कित्याक आमी पळयला ताका इतके वर्सां काय प्रॉब्लेम जावंक नासलो. तुमी म्हणशात की अशें ना की बाबा आयज येवन आमी हांगा रावल्या. आता हांगा बिबटो भोंवता आनी आमचे खूब कुत्रे येयले तेंच्यांनी आनी आमचे आतां तेंच्यांनी सांगलेले की एक आवयक बी येयले ते कुत्र्याच्या तेजे पेटे आहा ती आमची आई आहा ते पेट्याक आतां बॉम्ब घालून ताका व्हडले करता. ते आतां बिबटो आहा तो दिसाकूय आतां भोंवपाक लागला आनी खुबशे आतां कुत्रे घेवन गेला. आतां जर सगळे लोक आतां कुत्रे व्हरता म्हणून कुत्रे हाडपाचे बंद केले जाल्यार ताका खावपाक आनी कांयच मेळपाना.